डॅमाचे आयुष्य कमीच ते 100 वर्सांचे। वर्सां वता तशी व्हांवत्या उदकाक लागून धरणांत भितर गाळ आनी रेंव साचता। त्या खातीर डॅमांची स्टोरेज कॅपॅसिटी बऱ्याच प्रमाणात देंवता। वयल्यान डॅम भरिल्लो दिसता, मात उदकाचो जागो गाळ आनी रेंव खाता। आतां गोंयचे डॅम पळयात। पावस सुमार 20% शॉर्ट आसूनय धरणां ऑगस्ट म्हयन्यांतूच भरलीं। हाचें कारण म्हळ्यार ही धरणां बांदत सावन एकूय फावट तातूंतलो गाळ काडिल्लो ना। ताका लागून धरणाची खोलाय कमी जाल्या। वर्स 1984त साळावले आनी अंजुणें धरण बांदिल्लें। वर्स 1987त पंचवाडी धरण बांदिल्लें। वर्स 1989त आमठाणें धरण बांदिल्लें। वर्स 2000त चापोली धरण बांदिल्लें। मात ह्या पांचूय धरणांचे बांदिल्ले सावन एकदांय डिसिल्टेशन जाल्लें ना। फाटल्या 33 ते 17 वर्सांत ह्या धरणांनी गाळ आनी रेंव घे म्हूण भरल्या आसतली। धरणां फूल जाता, पावसांत धरणाची दारां उक्तीं करून उदक सोडचें पडटा, मात उदक जाय तितलें स्टोर जायना ही गजाल खरी। एप्रिल लागता म्हणसर धरणाचो तळ दिसूंक लागता आनी मे म्हयन्यांत उदका खातीर मारामारी। सध्या धरणां कितली भरिल्ली आसा पळयात। साळावले धरण पुराय भरलां। उदका स्त्रोत खात्याचो अदमास की हे उदक वर्स मायज सारकें 469 दीस पावतलें। अंजुणें धरण सप्टेंबराच्या अर्द्याकूच भरिल्लें। खातें म्हणटा त्या प्रमाण हें उदक 1.5 वर्स म्हळ्यार 559 दीस पावतलें। आमठाणें धरण पुराय भरलां। उदक 366 दीस पावपाचें। पंचवाडी धरण फाटीं भरिल्लें, फूल लेवलाच्या वयर पावलां। आसा तें उदक 442 दीस पावपा सारकें। चापोली धरण भरिल्लें आसा, उदक 400 दीस पावपाचें। खात्याच्या डेटा प्रमाण उदक वर्स ते 1.5 वर्स मेरेन पावपाक जाय, मात गोंयची पांचूय धरणां एप्रिल मायात सुकपाक लागतात। आमठाणें वर्सभर उदक पावतलें म्हणटात आनी न्हंयचें उदक पंप करून मे म्हयनो धुकलतात। महाराष्ट्र, तमिळनाडू सारक्या राज्यांनी धरणांचे डिसिल्टेशनाच्या कामाक सुरवात केल्या। केरळाच्या धरणांची स्टोरेज डिसिल्टेशन करूंक नाशिल्ल्यान 50% देंवल्या। गोंयच्या धरणाच्या उदकाची स्टोरेज वाडोवपाक डिसिल्टेशनाच्या कामाक हात घालपाची गरज आसा। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।